नमस्कार योगार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. सरकाराचेर फार मारता मारता रोहन सरकार पक्षात, पप्पू सीएम, सावंतवाडी सरकार, वॉशिंग मशीन जाले गेले मांडवीत, मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना. गोंयकारांक नाका ते प्रकल्प येवचे ना, दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवालाचें उतर. पर्रीकाराची बीजेपी आतां ना, माथानीच्या नांवान अलिनान काडली बीजेपींतली घुसमट. मगोन दिदीचो पदर धरिल्ल्यान बीजेपीचो एकला चलो, कॅन्डिडेट फिक्स करूंक फायनल फेज. हेवीवेट कॅन्डिडेट उखलपाच्या मोहिमेचेर फडणवीस, मोदीच्या येवकाराक सरकार पक्ष घोड्यार. प्रधानमंत्र्याचे गोंय भेटेक दीस आसतना वासना कांड, जॉब स्कॅमाचे इशूक नेट, बायलां चली भुरगीं सेफ ना, मिलिंदाचेर कारवायेक बायलां काँग्रेस रस्त्यार, सरकार करता पिंक फोर्स. आणि पीडब्ल्यूडीचे कंत्राटावेल्या ITTA स्टाफाचो रेग्युलर करूंक प्रिन्सिपल, चीफ इंजिनियराक घेराव, 2 वरां ऑफिसांत घालो पोलीस फोर्स. जॉब स्कॅमा आड गोवा फॉरवर्ड हायकोर्टान. सरकाराचेर फार मारता मारता निमाणे रोहन सरकार पक्षांत, पप्पू सीएम, सावंतवाडी सरकार, वॉशिंग मशीन धरून ताची आदली सगळीच आसमपट्टी उस्तून मिडियान बरोच इरार केलो. रोहन सध्या जालें गेलें मांडवीत मोडांत. महालक्ष्मीक पांय पडून मुख्यमंत्री फडणवीसाचे हजेरेंत शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांक घेवन भाशण ठोकून बीजेपींत. मुख्यमंत्री पप्पू जाला. मुख्यमंत्र्यान वॉशिंग मशीन हाडून दवरल्या की जांचेर केसी जाता तांकां वॉशिंग मशिनान घालून भायर काडटा आनी तांचे कार्यकर्ते म्हणून करता नाल्यार मंत्री म्हणून करता. नाव यू आर कम्फर्टेबल विथ सावंतवाडी गव्हर्नमेंट. तुम्ही परत ते पर्सनल कित्याक अजून प्रमोद सावंत पप्पू म्हणटाले ते मोगान पप्पू कंटिन्यू करताले. आतां फाटलें हांवें कितें म्हणलें, हांव कितें म्हणटालो, हांव कोणाक कितें करतालो, ताचे फिरका म्हाका विचारा मरे फुडें कितें करतलो काय म्हणून. तो विचारतालो बीजेपीचे वॉशिंग मशीन. एंड आय स्टँड बाय पीपल हू वर टेंटेड, पीपल हू वर अनस्क्रॅपलस एलिमेंट्स, ते पॉलिटिकल मायलेज आनी आपले लेजिटिमेसी करपाक बीजेपीन प्रवेश केल्लो. तातूंतल्यान बीजेपीक खंय नाल्यार खंय हाजो इमेजीचेर मार बसलाच. ज्या तरेन आमचे रोहन बाब खवटे भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा, त्यांच्या सगळ्यांच्या आधाराचेर बार्देस तालुक्या भितर सगळ्यात व्हडल्या तालुक्या भितर भारतीय जनता पार्टीचे 7पैकी 7 उमेदवार हे 24 रोहनान अपक्षांच्या चिखलान काढून कमळाचे उपरणे गळ्यान घाले खरे, मात आदले डायलॉग ताची फाट सोडिना. की सगळ्यांनी आणि परत बरोबर आयले कितें जाता काय म्हणून विचारता. प्रश्न सारको आसा, प्रश्न रॉंग नाही. आज त्या प्रश्नाचे उत्तरही तुमकां दिवंक शकता. कित्याक जेन्ना आमी हे डिसिजन घेतला, हांवें एकट्यान घेवना, जेन्ना हे डिसिजन घेतला, जेन्ना आमचे ZP, सरपंच, पंच मेंबर्स, म्हणजे कोर कार्यकर्ते सगळ्यांक बरोबर घेवन चर्चा करून आज बीजेपीचो प्रवेश घेतला. कित्याक एक सतत आमी तुमचे धरला, रोहन खवटे केन्नाच स्वताचे डिसिजन घेतिल्ले ना. बीजेपीच्या सेंट्रल फुडाऱ्यांनी उतर घाल्ल्यान रोहनाक बीजेपीन हाडला म्हणून सांगून फडणवीसान बरोबरच्या दावे उजव्यांक कितें शिनाल दिवपाचे ते दिले. पण रोहनजी, या निवडणुकांमध्ये 12 आणि 17ला तुमच्या विरोधात मतं मागण्याकरता मी आलो होतो. आता तुमच्या करता मतं मागण्याकरता या मतदारसंघामध्ये येण्याची संधी मला मिळणार. आमच्या सेंट्रल लिडरशिप कडनं मला एक दिवस फोन आला की रोहन खवटे यांना तुम्ही भारतीय जनता पक्षात का घेत नाही. मी म्हटलं माझा तसा काही कधी परिचय आला नाही, परंतु ते जर तयार असतील तर आम्हाला आनंद आहे, आपण घेऊ. विश्वजित राणेची बॉडी लँग्वेज बरीच दिसली. खवटे तो माझा बरो मित्र, बरेपैकी उदरगत भारतीय जनता पक्षात जातली. भारतीय जनता पक्षात यश गावतले आणि आम्ही सगळे बहुमतांनी हांगा परत एकदा फेब्रुवारीन उभे रावतले. आमचे
ताचो परत खाण्यान घालो घश्टलो. परवरकारांक भिवपाची गरज ना. भारतीय जनता पार्टीची घोषणा असली 22+22 त्यांना रोहन येवंक नासलो. म्हाका दिसता निश्चितच ना, हांव एक निश्चितच सांगतलो की 22+22 रोहन कवटे येयल्या उपरांत म्हाका दिसता आनीक 2+ जावपाक कांय हरकत ना. काँग्रेसीन वता वता करून अर्धे सेनेक काँग्रेसीन धाडिल्ली सुद्धा. सेनापती फाटे वयल्यान घुवलो. सेना आशिल्ली तशी परत न्यूट्रलान. सेनापती आता उजवो. एंट्री जाता थंय आसा. फडणवीसाक घेऊन दिल्ली फुडाऱ्यांच्या गाठी भेटीक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयकारांक नाका ते प्रकल्प गोंयांत येवचे ना. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचें गोंयकारांक उतर. आपाचें सरकार आयल्यार खंय तीनय लिनियर प्रकल्प जावंक दिवचे ना. अलिनाक आपांत घेतना केजरीवाल उलयलो. बीजेपींत खंय अलिनाची घुसमट जाताली. माथानीचें नांव घेवन ती आपांत. गोवा के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट गोवा के लोगों की मर्ज़ी के बिना उन पे नहीं थोपा जाएगा. जिन 3 प्रोजेक्ट्स की मैडम ने बात की, वो 3 प्रोजेक्ट्स गोवा के लोग नहीं चाहते, लेकिन सब लोगों को ये लग रहा है गोवा के अंदर कि केंद्र सरकार कुछ चंद कैपिटलिस्ट्स को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गोवा के लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो कर रही है. हम इसके खिलाफ हैं. मैं अलीना मैडम का स्वागत करता हूं. माथानी गेल्लो ती पर्रीकराची बीजेपी खंय आतां उरिल्ली ना. तांकां लोकांचे पडिल्ले ना. कोण येता कोण वता पत्तो ना. अलिनान दिल्ली घुसमट काडली. Was feeling suffocated. I was feeling that and I think the party also felt that I was an obstruction to their goals, which were anti-people. And therefore, I felt that if I am with the people, then I cannot be with the BJP anymore. अलिना आमदारकी आणि बीजेपी सोडून ब्रेस्तारा दिल्ली गेल्ली. राती केजरीवालाक मेळून फरमालदारी जाल्यो. शुक्रारा आपात रीतसर एंट्री. The sacrifice that Matani did for the party, trying to win the elections at the cost of his life. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. महाराष्ट्रात विधान परिषदेत जोडिल्ले जैताचे नेटार बीजेपीचो स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीस रातया गोंयांत. अजूनय दोगतीक हेवीवेट कॅन्डिडेट उखलपाचे उरल्यात. संघटनाचो रिव्ह्यू घेवंक BL संतोशी पावलो. मगोन दिदीचो पदर धरिल्ल्यान बीजेपीचो हे फावट एकला चलो. कॅन्डिडेट फिक्स करूंक फायनल फेज चल्ल्या. तेवटेन मुक्तिदीस सुवाळ्याक प्रधानमंत्री येता. सरकार पक्ष सद्याक घोड्यार. मिरामारच्या ग्राउंडाचेर ओपन कार्यक्रमा खातीर 25 मिनटांचो सेल परेड आनी फ्लायपास्ट आनी माननीय पंतप्रधानांक मेळपा खातीर इन शॉर्ट हे मिरामार ग्राउंडाचेर येवचे. बिचाचेर हांवें ग्राउंडार म्हटलें. ताज्या उपरांत माननीय पंतप्रधान हे मिरामार बिचा वयल्यान श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत वतले. ताज्या उपरांत माननीय पंतप्रधानांचें फेलिसिटेशन गोंयच्या सांस्कृतीक पद्दतींत तांचे सत्कार हो केलो वयतलो. टोकन म्हणून आमी जे गोंयचे नामनेचे स्वतंत्र सैनीक आसात, सो दोनूय स्वतंत्र संघटना ज्यो आसा, आझाद गोमंतक दल आनी दुसरी स्वतंत्र संघटना आसा, तांचो अध्यक्ष आनी तांचो सेक्रेटरी हे तांचे कडेन उलोवन जे दोगांयचे 2-2 4 जाणांचे फेलिसिटेशन हे टोकन म्हणून केले वयतले. ताज्या उपरांत रिलीज ऑफ द कॉफी टेबल बूक ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हाजेर एक खासा बूक तयार केल्लो आसा. वेगवेगळ्या बेनिफिशरींच्या खातीर ताजे रिलीज केले वयतले. ताज्या उपरांत डिस्ट्रिब्युशन ऑफ द चेक्स अंडर द गोवा एट रेट 60 टू बी सिलेक्टेड फॉर द म्युनिसिपालिटीज अँड पंचायत. फक्त टोकन म्हणून एक म्युनिसिपालिटी आनी एकच ग्रामपंचायतीक हो चेक 50 लाख आनी 1 कोटीचो चेक हो दिलो वयतलो. गोवा पोस्टल डिपार्टमेंट हाच्या वतीन माय स्टॅम्प आनी पोस्टल कवर तयार केल्ले आसा, ताजे रिलीज केले वयतले. आमचे 5 प्रोजेक्ट आसा. एक रिनोवेटेड फोर्ट आग्वाद जेल म्युझियम. दुसरें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक गोवा मेडिकल कॉलेज. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. चौथें एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर एट मोपा एअरपोर्ट आनी गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन दवर्लीम नावेली. गोंयांतलें पयलें गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन हाजें लोकार्पण जें आसा, ह्या 5 प्रोजेक्टाचें लोकार्पण माननीय पंतप्रधानजीच्या हस्ते केले वयतलें. इतले मजगती PWDचे सगळे जॉब होल्डार दवरून वेंचणुके उपरांत तांचेर निर्णय जातलो म्हूण बाबूश सांगता.
Basically, CM has initiated inquiry through Vigilance Department. So at present, all the PWD jobs has been kept on hold till the inquiry is concluded. बट व्हेरिफिकेशन प्रोसेस बीन जाल्लो मदीं No, so that is the reason. No, so they will the Vigilance Department, and there are other 2-3 secretaries that Chief Minister has appointed, and basically all the PWD jobs basically will be on hold till the report comes. केन्ना बरें इन्क्वायरी कंप्लीट जावपाक शकता? So timing as a time frame now. So it is all the PWD jobs has been kept on hold. म्हणजे नातलांचे निमतान ॲडव्हान्स पगार आनी पेन्शन, गॅझेटेड आनी नॉन गॅझेटेड सरकारी कर्मचाऱ्यांचो पगार आनी भत्ते 22 डिसेंबराक म्हणल्यार येता त्या बुधवारा जातले म्हणून राज्य सरकारान ऑर्डर काडल्या. तेच बरोबर पेन्शनवाले आनी स्वातंत्र्य सैनिकांकय ह्याच दिसा पयशे पडटले म्हणून ऑर्डरींत म्हणलां. प्रधानमंत्र्याचे गोंय भेटेक एक दीस आसतना वासनाकांड जॉब स्कॅमाचे इशूक नेट. काँग्रेसीन बीजेपीचो आदलो मंत्री आमदार मिलिंदाचें वासनाकांड एक्सपोज केले उपरांत प्रदेश बायलां काँग्रेसीच्या कांय सुवातींनी मेणवाती घेवन मूक मोर्चा. गोंयांत बायलां चली भुरगीं सेफ ना, मंत्री काडून जायना, मिलिंदाचेर FIR करून एक्शन जाय म्हूण नेट. तेवटेन सरकार पिंक पोलीस फोर्स लॉन्च करता. काँग्रेस म्हणटा गोंयांत बायलां चली भुरगीं सेफ ना, मंत्री आमदारूच धडणी. 11 म्हयन्याक इतले हे जाल्ले आसा रेप केसी, मागीर तेंचे BJPचे मंत्रीच हे करता जाल्यार आमी कितें अपेक्षा दवरपाची तांचे कडल्यान. Also, but there are 743 ladies missing. This itself shows that the present government is also missing somewhere or the other. The ladies in Goa are not secure. The ladies in Goa are just taken for ride. And today this protest is a mark or is symbolic that darkness of crime towards women, violence towards women is spread all over. सरकार बायलां सेफ्टीक लॉन्च करता पिंक पुलीस फोर्स. गोय पुलीस फोर्स सुरू करता पिंक फोर्स. पिंक फोर्स खास करून पोस्टल बेल्टात, खास करून टुरिस्टाच्या ठिकाणी हांगासर अवेलेबल आसतले. गोंयांत येवपी टुरिस्ट हांच्या खातीर हो पिंक फोर्स सातत्यान काम करतले. गोंयांत अशा पद्दतीन पयले राज्य थारला की जे पिंक फोर्स इंट्रोड्यूस करपी. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता DGP आनी आमच्या पुराय टिमीक जेच्यांनी पयल्याच पयली गोंय राज्यांत आमी पिंक फोर्स इंट्रोड्यूस करपाक शकले. I will only request utilize this force, guide this force. They are among you. Whatever your problems are there, women, children and other potential groups, this force is always for you. पण ते खाकी वरती दिसल्या भाशेन दिसता. पण जेन्ना पिंक फोर्स म्हळ्यार ह्या ड्रेसार जेन्ना महिला वयतली तेन्ना तांकां आपले मनांतले सगळे प्रकट करपाक मेळटले आनी दुखोवणी सांगपाक मेळटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. आमची हरमलकर बेकरी, आम्ही पाव करता, पोळये, पॅटिसां, बिस्कीट, कितें रोल, डिनर रोल, ते सगळे करता. गोंय सरकार महिलांच्या सशक्तीकरणा खातीर नेटान पावलां मारीत आसा. तारचीभाट शिवोली हांगा रावपी श्रीमती सुनेत्रा हरमलकर ही एक अशीच बायल मनीस जांच्यांनी बेकरी वेवसायांत नामना जोडल्यात. कोणाक दुसरे कडेन कामाक वता आनी ते कितें जाल्यार मागीर म्हणटा कारण आमी तर एक बेकरी तर काडून केले जाल्यार एक धंद्याक गेले जाल्यार बरें जातलें. ह्या वेवसायान तिका मजतीचो हात दिला तो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. मुखेलमंत्री रोजगार येवजणे अंतर्गत सुनेत्रा हरमलकर हे बायल मनशेन हो वेवसाय सुरू केला. सगळे म्हणजे ह्या बिझनेसान म्हाज्या एका भुरग्याचें शिक्षण केलें. हे म्हणजे कितें फुडें कितें शिकपाचें आसा आनी हें करपाचें आसा तें म्हाजें घर बांदलें हांवें. परत भुरग्याचें आतां चेडवाचें म्हाजें लगीनय करून ह्या बिझनेसान हांवें तशें दिलां.
म्हारगाय वाडल्या, लोकांक काम धंदो ना, संवसार चलोवप कठीण. TMCच्या सरकार खंय बायलांक म्हयन्याक 5,000 रुपयांची स्कीम दितले. गृहलक्ष्मी सारकेल्यो स्किमी जाय जाल्यार मोगो TMCच्या सरकार हाडात म्हूण TMCचो उलो. TMCन मडगांवां घरांनी वचून लोकांक स्किमीचो प्रचार करूंक सुरू केला. आज आमी मडगांव शहरान आमच्या TMCचे कॅम्पेनींग आमी आज करता. आख्या आमी सकाळच्यान आमी आख्या एरियेन भोंवतालीं आनी आमचे बेजिकली आतां आमी आमचे जे गृहलक्ष्मी कार्ड पळय TMCन लॉन्च केल्ले आसा ते आमी लोकांच्या घरान वचून बायलांक आमी ही समजून सांगता. ही स्कीम आसा ती स्पेशली हो बायलो आसा पळय जी घराची हेड आसतली त्या बायलेच्या नांवान ही स्कीम करपाची आसा. आणि आता आमचे व्हॉलंटियर्स तुमच्या दारादारान येतात त्यांच्या कडेन तुमी रजिस्टर करपाची. आता रजिस्टर केल्या उपरांत जेन्ना आमचे सरकार तुम्ही सगळे लोक निवडून दितले TMC आणि MGPचे जे आमचे गठबंधन जाला त्या सरकाराक तुम्ही निवडून दितकूच डायरेक्ट ही स्किमीचे 5,000 म्हयन्याक तुमचे रुपया हे तुमच्या अकाउंटांतल्यान तुमकां मेळटले. पैशाचो पावर ना जाल्यार बायलो कांयच करूंक शकना. आज म्हारगाय इतली वाडलेली आसा. आज घरान वयता सगळीं जाणां आमकां सांगता बायलो आज रडटा. आज भुरग्यांक तेंच्या नोकऱ्यो ना. सगळी म्हारगाय वाडल्या. कशे दीस काडपाचे काय म्हणून लोकांचो प्रश्न आसा. इलेक्शन आसा 2022 तितून TMCक सगळ्या लोकांनी भरघोस मतांनी निवडून दिवपाचे आसा जेणे करून अश्यो स्कीम जायत्यो स्किमी जावं जायते फॅसिलिटीज आमी लोकांक दिवंक सोदता. PWDच्या कोंत्रादावेल्या ITTA स्टाफाचो प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक घेराव. 2 वरां ते ऑफिसांत उरले. निमाणे पोलीस फोर्सय घालो. 7-8 वर्सां काम करून सुद्दां रेग्युलरायज करिना म्हूण बेजार. कांय जाणां ती दुखां काडलीं. गोवा फॉरवर्डाचो तांकां तेंको. जॉब स्कॅम खंय BJPक म्हारग पडटलें. गोवा फॉरवर्ड कोर्टांत. But त्याची पहिली दिले त्या पहिली दिले तुम्ही 17 जून 2021 जे दिले ताजेर तुम्ही किती ऍक्शन घेतले. खंयच्याच प्रश्नाची जाप त्या ताणें आमकां दिली ना. तो भुरगो तो सतत सांगतलो आमी काम रिन्यू करतले काय ना हाजीय जाप ना. जी लेटरां गेल्ली ती मुखार पुटअपच केली ना. हो सगळो रॅकेट म्हाका दिसता हे सगळें इलेक्शन लागची पावचे पयलीं नवीन भुरग्यांक घेवप आनी हांकां भायर उडोवप हो सरकारालो एक प्लॅन आसलो. गोवा फॉरवर्ड पक्ष बाब विजय सरदेसाय नेतृत्वाखाला हो इश्यू लावन दवरतलो तांकां न्याय मेळे पर्यंत. आमी जो इश्यू घेतला आमी सोक्षमोक्ष लायिल्लो आसा. आनी हे जे रिक्रुटमेंट स्कॅम आसा हे भारतीय जनता पक्षाक इलेक्शन टायमार खूब म्हारग पडटले. आनी वी वील मेक अ इश्यू आउट ऑफ दीस फॉर द इलेक्शन. कारण लॅक फॉर जॉब स्कॅम हो पयलीं फावट जावंक लागलो. आनी आज आय हॅव मूव्ड ऑलरेडी टू द हायकोर्ट इन द मॉर्निंग with a letter petition with all the evidences in CDs. Does it suit them to give us the engineer 17,000 salary? They have increased us to 21 or 22 now, which is very, very less. We demand regularization because everyone is having their own issues. People are having old parents at home. My father is already bedridden. I need to keep somebody for as a helper. He is earning more than me. It is very disgusting. I appeal to Prime Minister to stop this, to scrap this post. आम्ही असे 7 वर्सां 7 महिने झाले आता काम करतात. आमकां सिस्टमान रावून आमी काम शिकल्या. आमी कॉम्पिटंट आसा म्हणून आमचे एवरी इयर कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जाता. पण एक एग्जाम आमची हे ठरोवंक शकना, क्वॉलिटी ठरोवंक शकना. आमी ऑलरेडी जे काम करता पळय आमी कॉम्पिटंट आसा म्हणून आमचे रिन्युअल जाला हाजे पयलीं. फोना खातीर संवसार लागीं आयलो खरो, मात फोनाचो देमायज उपेग फामिलीक पयस करता म्हूण हायकोर्टाची जुईज रेवती मोहिते डेरेन म्हणलां. पणजे प्री लिटिगेशन कावन्सिलींग सेंटराच्या उक्तावणाक ती उलयताली. लग्न संवसारा विशीं वाद कोर्टांत वच्चे पयलीं प्री लिटिगेशन कावन्सिलींग सेंटरांत गेल्यार कितलेशेच विशय खंय सुट्टले. संवसारीक तंटे थेट कोर्टांनी व्हरचे परस पर्यायी कावन्सिलींग पद्दतीन समोपचारान सोडोवपाचे नदरेन कोर्टाचे यत्न चल्ल्यात. गोंयांतूय प्री लिटिगेशन कावन्सिलींग सेंटर सुरू जाला. पणजे आदल्या सत्र न्यायालयाचे बिल्डिंगेत सेंटर चलतले. हायकोर्टाची जुईज रेवती मोहिते डेरे
न्यायमूर्ती मनीष पितळे, न्यायमूर्ती मुकलिका जवळकर, उत्तर गोंय प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट आणि सेशन जज BP देशपांडेन पणजे प्री लिटिगेशन काउन्सिलिंग सेंटराचे उक्तावण केले. With the advent of technology, with mobiles, the problems there started being more problems. Of course, technology is a boon, but technology also impacts relationships. Now, take for example, today if you go to a restaurant, you see a husband, wife and a child. All three of them are on their respective mobiles. They're all SMSing somebody the minute the food comes. Instead of communication, the first instinct is to take photograph and send it on social media and wherever, just to show where you are and what you are doing, instead of spending quality time with the family. This center is not only about husband and wife relationship, but if it comes to it, if there are any issues with the in-laws, even that is addressed in these centers. So because we want to look at the holistic thing called family, so in terms of resolving the dispute. Now, in this Let's Talk Center, we have dedicated counselors who are experts in their field and who have their own expertise, and I'm sure they will help us and in achieving our object. We see that there is a rise in the harassment to senior citizens, and we are witnessing a steady rise in such cases. Of course, at the age of 90, 80, 70, no senior citizen would like to go to the court against a child unless they are really compelled to do so. Neither do they have the energy, the inclination. So we thought that this would also be a wonderful forum for such issues where senior citizens have problems with their children, where they can come and an effort can be made to redress their issues. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुकळेकर. 7 वर्सां मायज जालीं सांखळेचो बस स्टँड बांदून जायना. मुख्यमंत्र्याचो मतदारसंघ आसूनय बारीकशा बस स्टँडाक इतलो वेळ कित्याक काय म्हूण प्रस्न. हो बस स्टँड लोकांक बेगीन उक्तो करचो म्हूण नगराध्यक्ष मागता. आदलो मोठो बस स्टँड मोडलो आनी सापूच ल्हान बस स्टँड बांदला. तोय लोकांक उपयोगाचो ना म्हूण सांखळेचो आदलो सरपंच उलयता. CM सगळ्या भाशणान सांगता हो आपल्या प्रोजेक्ट बरो मेळना, कॉन्ट्रॅक्टर बरो मेळना, हें आमी आयकत आसता. CMची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसून इतले दीस बस स्टँड उरप हें आमकां खूब दुर्लक्ष कशें दिसता CMचें. त्या हिशोबान जाता इतले बेगीन बस स्टँड ओपन जावपाची सांखळेचो तरी गरज आसा. आयज तेजेर कोण अडखळ हाडटा जाल्यार तें आमकां खबर ना. आयज लोकांक इतलो त्रास जाता बस स्टँडा लागून. पयलेच म्हटल्यार टॉयलेट ना त्या बस स्टँडा कडेन. आमी कितले फावटी त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन सुद्दां उलयले की एक बारीकसो टॉयलेट तरी हाडून थंय दवर म्हणून. तें सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टरान केलें ना. तो बस स्टँड येदो व्हडलो ना की ताका 7 वर्सां लागा सारकी. आमचो हांगासरलो आमदार पयलीं GSIDCचो चेअरमॅन आसलो, मागीर स्पीकर जालो आनी आतां गेली 2.5 वर्सां तो CM आसा. हे ल्हान ल्हान प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक सुद्दां 7 वर्सां लागलीं जाल्यार बाकीच्या प्रोजेक्टांचे कितें जातलें. फक्त फावंडेशनां स्टोनां घालता, किल्ल्याचें एक फावंडेशन स्टोन घातलें, परत दुसरें फावंडेशन स्टोन घातलें. हांव CMाक विनंती करपाक सोदता, जे प्रोजेक्ट जे आसता GSIDCचें फॉर्मेशन कित्याक जाल्लें, अव्वाचे 6 भाव तांकां कित्याक दिताले की ते विदीन टायम लिमीट कंप्लीट जावंक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर बदलात रावले, कॉन्ट्रॅक्टर सोडीत रावले आनी फक्त 10 बशी त्या बस स्टँडार येवं शकता. पयलींचो बस स्टँड आसलो थंय कितकीशीच बशी येवं शकताल्यो, पूण ह्या बस स्टँडार फक्त एका सायडींतल्यान 10, दुसऱ्या बशींतल्यान सायडींतल्यान 10, 5 दोना सायडीक 5 बशी अशी प्रोविजन केल्ले आसा. तेच्या लागून 7 वर्सां लागली. हो खूब मोठो कार्यकाळ आसा, तर हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें. सारको पगार दिवचो, कामगारांक बेठेच पिडचे न्ही, कामगारां मदीं फूट घालची न्ही म्हूण गोवा शिपयार्डाचे कामगार मागतात. तांणी वास्को कामगारांची सभा घेतली. प्रमोशन पॉलिसीचेरूय फेरविचार करचो म्हूण मागणी मानून घेना जाल्यार आंदोलनाची शिटकावणी. आमच्या कामगारांक मिनिमम वेजेसा सकयल काम करचें पडटा, पेमेंट सारको मेळना. तशेंच फिक्स टर्म एम्प्लॉईज पळय आहा तेंचें एक्सप्लॉयटेशन जाता, परमनंट करना मॅनेजमेंट.
सगळें काम पळय आहा ते सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी सब स्टँडर्ड काम करून घेता आनी हे जे पळय अन्याय कामदारांचे जाता ताजेर सोल्युशन काडपाक आयज गोवा शिपाड्या कामदारांनी म्हाका उलो मारलेलो आपयल्लो मार्गदर्शन दिवपाक हांवें तांकां मार्गदर्शन दिवपाक ही मिटींग आपयल्ली तशेंच आमचे थोडे नॅशनल लिडरांकूय आपयल्ले की हेजो सोल्युशन कितें काडया काय म्हूण आनी इम्पॉर्टंट कितें आयज डिसिजन आमचें हें जालां की आमी सगळे वर्कर जितले युनियनांनी पळय आहा ते आपापणाची युनियनांची सोडून एक अम्ब्रेला अंडर येतले आनी हेजो सोल्युशन काडटले. लोकल मैनेजमेंट जो है वो जो भेदभाव करती है, लोकल मैनेजमेंट जो वर्कर को दबाती है वो ठीक नहीं है. उसके लिए आज का एक ऐतिहासिक दिन रहेगा. इसके बाद में अगर इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया तो एक यहाँ से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है. तो इसके ऊपर हम लोग आंदोलन के लिए आंदोलन करने वाले नहीं है, हम चाहते भी नहीं है. तो जितने भी अन्याय की समस्या है वो सॉल्व होना चाहिए, ऐसा हमारा और फडणवीस साहब का मांग है. पोरू उदकाक नवी पायपलायन घालूनय सत्तरींतल्या सालेली कारांचे टँकराच्या उदकाची पाळी. नळाच्या उदकाच्यो कटकटी. 7 दीस जाले नळाक सारको थेंब ना. टँकराचेर दीस धुकलतात. PWDचे हुमरे झोरोवनय उपाय ना. परिस्थिती एकदांची जाग्यार घालात म्हूण सरकाराक उलो. तुमच्या हांगासर नवी पायपलायन घातलेली तांकां म्हण हे पायप त्या पायपा पाणी येतलें न्हू तेवटेच भिपळचे लायन काडले पूण ताका अर्दे पट्टी लायन घातले तेंच्यांनी ती कंप्लीट जावना अजून. आता नवी जेन्नाच्यान लायन घातल्या पळय तेन्नाच्यान असोच प्रॉब्लेम आहा तुमकां. फूल टायम पाणी खंय आसता ते हे 9 चालू केले 1-1.5 वर पाणी सगळें गेलें मागीर फूल पाणी नासता. अर्दें पावलें न्हू कोण काजी पिणू बॉडी कामाक वयता न्हू तेन्ना आमी कोणाच्या नळाचे हाडून आयज ते आमी रांदूंकच ना पाणी ना. बरोबर. आनी हेजो त्रास तुमकां दिसपट्ट्याचेर जाता आसतलो न्हू. पाणी अजिबात ना न्हू. पाणयाक लागून खंय वचोंक मेळना काय करूंक मेळना. लाकडांक थंय वयतलो म्हटल्यार वचोंक मेळाक पावचें ना. ऑफिसान 10 फावटी पावले ऑफिसान तेंच्या. हय म्हाजें नांव बरयल्लें सो. आनी कितें म्हणटा ऑफिसान गेल्या नंतर कितें काय म्हणटात सद्या टँकर धाडटा तुमकां लायन घालता पायपलायन. आतां उंचान 5 वर्सां जालीं पायपलायन ना आनी काय ना. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.